2 दिसांचें प्रशिक्षण शिबीर घेतलें. तातूंत थोडेशे वयली कल्पना दिली आनी मागीर त्या आमदाराक मेकळो सोडलो जाल्यार 5 वर्सां ताका सगळे रुल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट कळटले अशें समजूंक जायना. तशें घडना. ती एक सद्या फॉर्मालिटीची जाल्या, जी खरी गरज लोकशायेची आनीक संसदीय पद्दतीची ती एक भोगावळशी जाल्या. आनी ताका लागून ताजे फाटलो मुखेल हावेस जो आसा तोच ना जावन गेलो अशें पयर घडलें. विधिमंडळ खात्यान 2 दिसांची प्रशिक्षण शिबीर घेतलें. 2 दिसांचें कांयच घेनासतना तितलें बसून घेतल्यार बरीच गजाल. म्हणटकीर शिबीर घेतलें ही बरी गजाल, पूण तें जे तरेन घेतलें ती तरा चुकली. कितल्योश्योच चुको जाल्यो. तातूंतल्यो 2 मुखेल चुको आनी आनीकय चुको आसात. पयली मुखेल चूक अशी की हें शिबीर विधानसभेच्या संकुलांत घेवपाची चाल आसतना आनी थंय भरपूर सुवात आसतना सगळी वेवस्था आसतना 5 स्टार हॉटेलांत घेतलें. आतां हें प्रशिक्षण शिबीर म्हळ्यार कांय पार्टी न्ही, तो कांय उत्सव न्ही, ती कांय जात्रा फेस्त न्हय. मजा करपाची, बरें बरें खावपाची पिवपाची तें शिबीर जातूंतल्यान मनशाचें गिन्यान वाडटा अशी एक वैचारीक कार्यावळ. ती वैचारीक कार्यावळ विधानसभेच्या संकुलांत जाल्ली जाल्यार चड बरी सोंपतली आशिल्ली. ती 5 स्टार हॉटेलांत हाडली हाजो अर्थूच असो की त्या प्रशिक्षण शिबिरा फाटलो जो हावेस आसा तो विधिमंडळ खात्यान लक्षांत घेतलो ना. आतां 5 स्टारांतलें वातावरण वेगळेंच आसता. त्या 5 स्टारांतलो मूड वेगळो आसता. थंय जे उलयले ते कितें उलयले आनी जाणें आयकलें तें कितलें आयकलें हो प्रस्न उरताच. म्हणटकच पयली चूक जाली ती जे सुवातेर तें योग्य तरेन सोबून दिसतलें आशिल्लें आनी आमचें विधानसभा संकूल ल्हान न्हय, गरजे परस दुपेटीन अडेज पटीन व्हड आसा. थंय भरपूर सुवात आसा, जेवणा खातीर वेगळी वेवस्था आसा, कसलीच अडचण ना. अशें आसतना तें 5 स्टार हॉटेलांत व्हेलें. हातूंत म्हजे नदरेन त्या परिक्षणा फाटलो जो ज्या प्रशिक्षणा फाटलो जो हावेस आशिल्लो तोच कुशीन पडलो. दुसरी मोठी चूक विधिमंडळ खात्यान केली ती रामभाऊ म्हाळगी प्रतिश्ठान हे संस्थेक तें प्रशिक्षण शिबीर घेवपाका पयलीं. आतां ही संस्था एक तर भाजपाची वा संघ परिवाराची. तातूंत खुबशे जाण आसात ते भारतीय जनता पार्टीचेच लोक. विधानसभेंत आमच्या वेगळे वेगळे पक्ष आसात. संयुक्त सरकार भाजपाचें आसूं पूण आनीकय वेगळे वेगळे पक्ष आसात. विरोधी पंगडांत कितलेशे पक्ष आसात. हांचो जर विश्वास जाय आनी प्रशिक्षक म्हणून येतात ते निपक्षपातीपणान ऑब्जेक्टिवली आपल्याक सगळें सांगतले असो जर विश्वास तांच्या मनांत आसूंक जाय जाल्यार ते खंयच्याय एका पक्षाक लागीं आशिल्ले लोक आसूंक फावना. ह्या दोनूय कारणां खातीर विरोधी पंगडान ह्या प्रशिक्षण शिबिराचेर बहिश्कार घालो. म्हणजेच अशें की ह्या प्रशिक्षण शिबिरांत कितलो वावर जालो कसो वावर जालो आमकां खबर ना, पूण ताचो कसलोच लाभ विरोधी पंगडाच्या वांगड्यांक मेळ्ळो ना. सरकार पक्षाचे जे वांगडे थंय हाजीर आशिल्ले तेय सगळे आशिल्ले अशें न्हय. तांकांय तो मेळ्ळो काय ना हाजे विशीं दुबाव आसा.